नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। उटंगाराच्या पावसाक लागून म्हापशे शेटये वाड्यार रातयान गायब जाली बांय, घराकूय उप्रासला धोको। पेडणेचो महामार्ग जावन रावला मरणाचो सापळो, सरकारान घालचे लक्ष, थळाव्यांची मागणी। कुडका कोसळी संरक्षण वणत रस्तोय व्हांवन वचपाची शक्यताय। सिवरेज पायपलायन घालपा खातीर खणिल्ले कुडचडकडचो रस्तो अजुनूय केलो ना दुरुस्त, फोंडकुलान भरिल्लो रस्तो येरादारी खातीर जावन रावला धोकोदायक। निमाणे कडेन दिवचल पालिकेन काडलो रस्त्या कुशीचो कोयर, कोयराचे राशीक लागून यो वच करप्यांक जातालो त्रास। दिवचले आयडीसीक जोडून आशिल्ल्या कातरवाड्यार वचपाक ना धड रस्तो, पावसान थळाव्या लोकांक सोंसचे पडटात हाल। आतां पळयात खबरो विस्तारान। घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान म्हापशां शेटये वाठारांतली उदकाची बांय रातोरात जमनी भितर ओडली। बांयेच्या कुशीक दवरिल्ली दुचाकी गाडी लेगीत मातये भरवण जाली, देखून थळाव्यां मदीं भिरांत पातळ्या। पावसाक लागून देख कोसळपाची शक्यताय आसा, ताका लागून उदका स्त्रोत खात्या कडेन बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी केल्या, अशें हळदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी ह्या घडणुकेची पळोवणी जाल्या उपरांत सांगलें। सकाळी 4:30 सुमारे घटना घडला। तर आता आम्ही सकाळी काउन्सिलर सांगलेले आमच्या मातशें पळया म्हणून तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड वगैरे झालेली, तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड आनी हेंची गाडी पुलिसाची गाडी येयली आनी तेंचे मनीस येयली, चॅक करून गेला। जाता तेजी आमी करता म्हणून सांगून गेलो। सो आतां पावस पडटा सद्या, हांव पळोवपा आयला कित्याक एक फावटी म्हाका तारक रावता काउन्सिलरान म्हाका सांगलें अशें जालें म्हणून। हांव रोखडो आयलो, हांव मामलादाराको पासून उलयलां। मामलादार सांगला चालाकी आयलो सकाळीं परत येता। आतां पावस आसा तेन्ना थिंगाय डेंजर, थिंग देगेर वचपाक तें आनी कलेक्ट जातलें। सो हांव WRD को उलयलां तें बांय सामकें करपाक, कित्याक इट्स अ पब्लीक वेल तेन्ना WRD को बोलता करपाक आनी म्युनिसिपालिटी जुडिक्शन जाय। सो एक म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशन आमचो तारक बाब हाडटलो आनी मागीर हांव लेटर करतलो आनी WRD हें काम घेतलें। आतां ती बायक पडटी, बायक काडून पडटली म्हूण पावस पडटा तेन्ना ह्या दिसान सामकी सॉफ्ट आहा माती त्या सायडीन आनी हिंग शिमीट आहा, आमकां कांय कळना सकला लूज आसा सगळें पडटलें आनी लोकूय पडटलो भितर। इमर्जन्सी इज टू सेव अ ह्युमन लायफ एंड टू सेव अ हावस, कित्याक हें बॅल्कनी पासून पळय हिंगा आसा त्या बॅल्कनी पासून कलेक्ट जातलें भितर। सो आमी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्शन घेवपाक सोदतात। सो तेक हांव डेप्युटी कलेक्टर पासून उलयलां, कित्याक एक चिंचाचें झाड आसा फाटल्यान, तें देगेर आसा, तेजे रूट्स कांय दिसना जातात ते आनी वाऱ्यान पडप, घराचें पडप तो बांयत पडटलो, कोणा डॅमेज जातलें नाल्यार मनशा पासून हें कितें जावपाक जाता। सो ते कट करपाक थिंगाय आमी मूव करतले अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी सगळें करून घेतलें, कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी लोक भरपूर यूज करता हो वेल आनी लोकांक आनी हो बांय केन्ना चुकना म्हणून म्हाका सांगलां। पेडण्या राष्ट्रीय महामार्ग सध्या मरणाचो सापळो जाला। महामार्गाच्या बांदकामाच्या नियोजनाचे 12 बिरेस्तार जाल्यात। नियोजन नाशिल्ल्या ह्या कामाचो महामार्गावयल्यान यो वच करप्यांक त्रास काडचो पडटा। कंत्राटदारान केल्ल्या ह्या रस्त्याच्या कामाक लागून फुडाराक अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा, म्हणून मिशन फॉर लोकलाचे फुडारी राजन कोरगांवकारान तिडक उक्तायल्या। देखून भौशीक बांदकाम खात्यान पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गाची परतून एकदा पळोवणी करची अशी मागणी तांणी केल्या।
सावंतवाडी म्हणजे आम्ही गेल्ले शिर्डीच्यान येताना पळयले जाल्यार हो मृत्यूचो सापळो. कोणाक तरी आमच्या ह्या राजकारण्यांक देवान सुदबुद्धी दिवची आणि ह्या रस्त्यार जो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आहा त्याच्या पासून गोव्याचे जनतेक स्पेशली सगळ्यात गोंयचीच जनता अशें न्हू ट्युरिस्ट येता आणि ज्या वेळार कशें जाता कोणचो तरी मारता तेव्हा आपणाक कळना पण स्वताचो वयता तेव्हा खूब दुखता. कृपा करून आमच्या राजकारण्यांनी हे लक्ष घालचो आणि आमचेर उपकार करचे. आयज आमी फॉरेस्ट काड्या नयेबागच्या रस्त्यार आणि हायवेच्या जंक्शनाचेर आसा. एक महामार्ग जो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा आमच्या पेडण्यान हे सगळे कडेन फेमस आसा आणि हे सापळे अजून कशे कशे तयार जातात हेचे एक ज्वलंत उदाहरण. ह्यो हायवेच्या मदीं धाकटेशें सर्कल दवरला. अशें खंयच्या हायवेचेर तुमी पयले धाकटेशें सर्कल? हो पयली प्रश्न. बरं, ते सायडीसून कोण टर्न घेता त्याच्या समोर येतकूच हे अशें ट्रायंगल आसा. हे ट्रायंगल म्हणजे अडचण. आता समजा येयलो ती फुडली फाटली गाडी येवन झूम करून ताका ठोकतली. हे काय नियोजन, ह्या काय प्लॅनिंग हे बघात. हेचे वचून इतलो सिद्ध जाता की ह्या निष्काळजी केलेली आहा. हांकां आनी मृत्यूचे ते माणसां दिवपाचे असो जाला. आणि एक सगळ्यात हो रोड आता हितून वयता हे कनेक्ट जाता. थंय तेंच्यांनी बरयला स्टॉप म्हणजे गाडी थंय स्टॉप करून दवरपाची. स्टॉप एंड प्रोसीड बरोवपाक काय हरकत आसलेला काय? हो म्हाजो एक प्रश्न आसा. स्टॉप एंड प्रोसीड जेन्ना इतलो हो MVR इतलो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर येदो व्हडलो हायवे घेतलो कॅपिटल तुज्या कडेन टॅक्निकल मनीस आसतले, तुज्या कडेन सगळे आसतले. ह्या टॅक्निकल मनशाक ही गोश्टी कळांक ना. तूं आनी कितले आमचे मनीस पेडणेकारांक किंवा भायल्यांक कितल्या जाणांक आनी मारूंक सोदता हो म्हाजो प्रश्न आसा. आता प्रश्न येता तो आमच्या PWD. ह्या PWDच्या माणसांक इतल्याय कळना हैसर येवन परत इन्स्पेक्शन करात. आणि माझा तरी सरकाराक मागणं आसा स्पेशली सेंट्रल PWD हायवेज बी आसा तेंच्या इंजिनियरांनी तुमच्या तर्फे मी तांकां कळोवंक सोदताय हैसर येवन प्रत्यक्ष येवन बघात पोजिशन काय आसा. ह्या मृत्यूचो सापळो आहा तो खंय थांबयात, खंय तरी आमकां वाचयात आमकां पेडणेकारांक. कारण खूब भयावह परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता ह्या आमदाराक आतां कांयच कळना काय. ह्यो आमदार आमचो जो पेडण्याचो आसलो सदांच म्हणसलो एक तांकां म्हाका ते भजन संघटनेन मी तेजे हे बघलेले व्हिडिओ व्हायरल जालेले आसा. आता भजन करपाचें आतां मृत्यूचे सापळे उखलपाची आमची तयारी आमकां करची आहा काय. सो मी माझा परत एक आमदाराक सांगणं आसा हेचेर लक्ष घाल, ज्वलंत लक्ष घाल. सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या कुडका सांत एना इगर्जे लागसार हालींच बांदिल्ली नवी संरक्षण वणत बुधवारा फातोडेर कोसळ्ळी. माती कजिल्ल्यान संरक्षण वणटी सकट हो रस्तोय खचलो. थळाव्यांनी रस्तो कोसळपाचो आसा म्हणून शिटकावणी लेगीत संबंधिताक दिल्ली पूण ताजेर कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान हो भयानक प्रकार घडिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. उरिल्लो रस्तो कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. मजगती आमदार विरेश बोरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून संबंधिता कडेन चर्चा करून योग्य ते उपाय काडटलो अशें सांगलां. हांगा सातांजी चर्च आसा कुडका सातान तळावली थंयचो हो जो रस्तो ओल्ड गोवा वयता हांगसरल्यान खूब चडावो तो रस्तो. कालच आमी हांगा येयल्ले आनी हांगा अशें दिसून येतालें की ही जी धड आसा रिटेनिंग वॉल ती पडपाची आसा. ती वांकडी जाल्ली, माती खचलेली आनी पयर PWDन ताजेर बेश्टो एक PCCचो थर घातलेलो जंय जंय वेर गेल्या. पूण काल ताजी शिटकावणी दिल्ली की हो रस्तो कोसळपाचो आसा आनी रातच्या पावसान सकाळ फुडें आयज हो रस्तो फूल कोसळ्ळा. हेजी रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आनी हालींच हो रिपेर केल्लो ताजेर आनी एक थर दिल्लो पळय तो थरी तुमकां हांगा दिसता. आनी हो रिटेनिंग वॉल आज कोसळ्ळो आसा. हो रस्तो अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आसा. हांगसरल्यान आजून ट्रॅफिक चालू आसा. ती ट्रॅफिकूय बंद करपाची गरज आसा आनी बेगिनांतल्या बेगीन हे सारकें करपा जाय. आतां आमच्या ह्या सातान सेंट एनाचें फेस्तूय जावपाचें आसा. ह्या दिसांनी तवशाचें फेस्त म्हणजे प्रसिद्ध आसा तें आनी ताजे पयलीं हो रस्तो बेगिनल्यातले बेगीन करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता एक मोठें डिजास्टर अशें जाल्लें आसा आनी ताजेर बेगिनांतले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. सगळ्यांनी येवन पयल्यातले पयलीं सद्या हो रस्तो बंद करपाक जाय कित्याक हो लोकांक खूब धोकादायक आसा. पयली हांगा धड जी आसा ती बरी ओल्ड आसली, अरावंड 10 years आसली. आनी कितें जाल्लें जो रोडाचें आसा
ते अराउंड 40 लॅक्साचे जे असले आनी तेजो कंप्लिशन जालें आनी जे सकयल्लो जो रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल आमी ऑलरेडी ती घातलेली. आतां ती आमचो जो आसा तो ऑलरेडी गेल्लो आसा आमचे अप्रुवल घेवपाक मिनिस्टरा कडल्यान. जो मेन जो वयली धड आसा ती सकयल्ल्यान जी आसा ती वीक जाल्ली आनी ती वीक जाल्ल्या कारणान हांगा प्रेशर येवन हो सकयल देंवले आनी 2 दीस पयलू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें जावं आसा जावं जेई आसा हेंच्यानी सगळ्यांनी मेळून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी हें केल्लें की हांगा स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणून आनी ताका लागून तो रोड एस्टिमेट आसलो तो पयलू रेडी केल्लो आनी जेन्ना आमकां हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी ताका लागून आमकां प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें पडलें गेलें तेका. आनी रिटेनिंग वॉलाचें आसा तेन्ना आमकां सायडीच्यान आनीक स्पेस वाडोवपाक जाय आसली आनीक जागो जाय आसलो ताका लागून आनी तो जागो आतां तुमी पळयता आसतले सायडीच्यान ताका वाडोवपाक जाय आनी तेन्ना वाडयल्या नंतर ती खंय ना खंय रिटेनिंग वॉल स्ट्रॉंग जातली आनी ताका ऑलमोस्ट अरावंड 4 to 5 meters ही विथ जाय ताका. सो ताका लागून आमी चर्ची कडल्यान तसो एनओसी कित्याक ही चर्च प्रॉपर्टी पडटा ती एनओसी बीन घेवन आमी जो फायल आसा ती रेडी केल्ली. सो तेजो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर चालू जाल्लो. बट आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की PWDचो जो प्रोसिजर आसा तो खूब लेंथी आसा आनी ताका टायम वयता. सो बेगीन समज जालो म्हणजे जे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय खुबशीं कामां आसता ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची आसता ती मिनिस्टरान सांगलें फास्ट प्रोसेस करपाक जाय. बट तशें जायना. एवरी टायम तो आमकां टेंडरिंगाचो जो प्रोसेस आसा तो फॉलो करचो पडटा आनी सगळ्याच हितून जो टेंडरिंगाचो प्रोसेसाचेर हेका लागून चड टायम वयता. बारीक पावस पडलो जाल्यार कुडचडेचे कांय रस्ते उदकापोंदाक वतात. हांकां लागून वाहनां चलोवप्यांक त्रास जाता. एखादे फोणकूल रस्त्यार आसल्यार अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. गटारां तुंबतात. दिमीभर उदकांत लोकांक चलचें पडटा. अशा स्थितींचेर प्रशासनान तर आड नदर केल्या अशें लोक सांगतना दिसतात. पावस जोरान चालू आसा आनी कुडचड्यार पावस पडटकीर कितलेशे रस्ते अशे आसात ते रस्त्यांनी उदक भरता. आनी हांव आतां आसा आंबेडकर सर्कलाचेर जे जाग्यार कुडचड्यार केपी वयता त्या रस्त्याचेर मातसो पावस पडलो की उदक भरता. आनी तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान बॅरिकेड्स लायल्या ते थंय शिवरेजीचें काम चालू आसा. पूण तुमी पळोवंक शकतात बॅरिकेड्स लावन सुद्दां उदक भरोन सुद्दां थंय एक पोलीस ना कोणूय दिसना. प्रशासनाची एक निश्काळजीपणा हांगा दिसून येता. तशेंच ही रिस्पॉन्सिबिलिटी PWDची आसलेली तशी प्रशासन आमदाराची आसलेली की हांगा उदक भरता ते खंय तरी ताका एक रस्तो काडून ते प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाचे. पूण हांगा तशें कांय दिश्टी पडना. कितलेशेच न्यूज जाल्ल्यो ह्या उदक भरता तेजे पूण अजून पर्यंत प्रशासन जागा जायना. रोलिंग मिल वाठारांत साचिल्ल्या कोयराची निमाणे दिवचल पालिकेन दखल घेतल्या. रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पालिकेन उखल्लो. दिवचल कुडचेरे रस्त्याचेर येवपी वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली. रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्लो. फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून कोयर कुसून रस्त्याचेर घाण पातळिल्ली. ह्या कोयराक लागून मलेरिया ह्या सारकी पावसाळी दुयेंसां पातळपाचो धोको आशिल्लो. कारापूर पंचायत आनी दिवचल पालिका वाठाराची सीमा सोंपता थंयच कोयराची ही भयानक समस्या जाल्ली. मात हो कोयर कोणे काडचो ते विशीं प्रश्न उप्राशिल्लो. निमाणे पालिकेन फुडाकार घेवन JCB यंत्रा वरवीं कोयर काडलो. आमचे जेन्ना कानार पडले की थंय खूब बॉर्डर ती आमची म्हणजे खूब थंय घाण उडयल्या लोकांनी म्हणून आमी आमची JCB मशीन घालून थंय आमी सगळें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. म्हणून आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न केला. पूण हांव म्हाजी रिक्वेस्ट आसा पंचायतीक की तेंच्यांनी मातशें हेचेर लक्ष घालचें आनी समजोवचें लोकांक की थंय उडोवचें न्हू म्हणून. आनी आमचे कडेन जमता तशें आमी हेल्प करता. पण ते एक्चुअली तुमचे एरिया पडना न्हू. ना एक आमकां कोणें रिक्वेस्ट केली म्हणून आमी थंय गेले आनी आमी तें सद्या काडलां. पूण सदांच आमी काडूं शकना. पूण तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें म्हणजे कारापूर सरवण पंचायत. दिवचलच्या IDCक जोडून आशिल्ल्या कातर वचपाक धड रस्तो ना. देखून थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. ह्या वाड्याचेर वचपाक आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्याची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या.
रस्त्याचेर वचत थंय ल्हान व्हड फोणकुलां पडल्यात। नेटाचो पावस पडलो काय वाट खंयची आनी फोणकुलां खंय तेंच कळना। देखून यो वच करतल्यांचे हाल जातात। ह्या रस्त्यावयल्यान वाहनां सोडाच चलत यो वच करपाक जमना अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा। हांगा पावसान ह्या रस्तो सगळो हे जाता, चिखल जाता। भुरगे येता, आमी इस्कुलाक भुरग्यांक व्हरता, तांकां हे करता, गाडयो स्लीप जाता, हे जाता। रस्तो कितले वर्सां जाली जायत ना। मागणी आमी हेजे कडेन घातली, कौन्सिलराक सांगला, MLAक सांगला, पूण कितें ते म्हणटा करता म्हणून। तर येता 2-3 झाडां उडयता म्हणटा तुजो जातलो, तो वयता। दुसरे 1-5 वर्सां आनी एकटो येता, आनी एकटो एक म्हणटा। पण आतां आमकां आनी येत ना। आमकां येवंक वचोंक त्रास जाता आनी हो कोण फुडें सरोन कोणी तरी हो कितें करपाची सारको त्रास जाता न्हू। हे न्हू खड्डे भरता, पांय घालूंक गावना, खंय घालपाचो कितें तो कळना आमकां। न्ही हो डांबरी रस्तो करपाक करपाचो असो आमकां हे आहा इच्छा करून दिवपाचो। तुमी हांगा आतां कितें आमकां 60 जाय दिली वर्सां म्हाकाच जातली तेज्या पयलीं करूंकूच ना असोच रस्तो। घरां कितकी आसतली हांगा? घरां ही कोण हे केल्या, कोण आपली येयली गेली कळना, खंयसून वचपाचें कितें तें काय कळना, पाणी भरता न्हू। मंगळारा रातीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पणजे सयत म्हापशें, मोरजे आनी हेर वाठार उदकान बुडले। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तशेंच कांय कडेन पयल्या पावसांतूच रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोणकुलाक लागून वाहन चालकांक आनी थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले। मजगतीं फुडले 2-3 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। देखून मंगळारा फक्त 1.5 वरां खातीर पडिल्ल्या पावसाक लागून जर गोंयच्या शाराची ही स्थिती निर्माण जाल्या तर फुडाराक कितें परिस्थिती उप्रासतली असो प्रस्न थळाव्यांक पडला। तर तुम्ही पळयलें की आयज आतां आमी आसा 18 जून रोड हांगासर आनी 18 जून रोड हो आख्खो उदकापोना गेल्लो आसा। ताचें कारण म्हणजे खंय तरी स्मार्ट सिटी करपाच्या कामाक लागून हांगासर सगळ्या कामांचेर दुर्लक्ष केल्लेलो आसा। तुमी पळोवपाकूच शकता की म्हाज्या फाटल्यान जे सारकें तुडुंब अशें उदक तुमकां भरलेलें दिश्टी पडटा आनी फक्त 1.5 वर पावस पडल्या कारणान हे जर उदक इतलें भरता जाल्यार समज जर रातभर समज जर पावस पडलो जाल्यार पणजी आख्खी उदकापोना येतली काय कितें असो प्रश्न पडटा। आनी तुमी पळयलें की सगळ्याक हांगासर उदक भरला आनी अशें पळोवपाक मेळ्ळें की हांगासर CCP येवन जेन्ना उदक भरल्या उपरांत हांगासर CCP येवन ते सुद्दां तांकां खंय खंय म्हणजे उदक जें तुंबून उरलां जाल्यार खंय तरी कचरो तुंबून उरला हें सुद्दां तांकां मेळनाशिल्लें। पूण अशेंच जर 1.5 वर पावस पडल्यार उदक जर भरपाक लागलें जाल्यार पणजी ह्या राजधानीचेर जातलें कितें असो प्रश्न पडटा। वरां भितर आयज ही म्हापशाची अशी परिस्थिती तर आसा आनी आयज तुमी पयला थंय मामलेदारा जाग्यार आनी फिश मार्केट थंय ही 2 गटारां आसात। थंय आयज तांणी ब्रॅकेट घातलेले हांगासर, पण ते नासतना आयज इतके 2 वरां इतकें तर उदीक भरलेलें आसा। तेज्या पयलीं अनेक भरलेलें उदीक, पण आतां पावस चालू आसतना आनी हे ब्रॅकेट घालून तेतून आतां लोक कितें करता उदकाक लागून रॉंग सायडीन घेता। आनी हे तुमी पयला आसतना आतां गाडी थंय 100 आतां 100 गाडी टायर बुडलेलो आसा। तर आनी आयज आनी हे चान्स जालें ना कितें हो पावस हो 3 दीस हो चालू आसतलो। तर हे 3 दीस जर असो पावस तर पडलो तर 3 वरांनी 3 दिसांत पावस फरक जालो तर म्हाका दिसता हे हांगासर आमकां स्विमींग पूल जावपाक आनी नदी जावपाक कांय वेळ लागचो ना। तेन्ना जाता जाल्यार बेगीन ह्या मुन्सिपाल्टीन आनी ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें, नाजाल्यार एक काम करपाचें की हांगासर एक व्हडें तरी हाडून दवरपाचें। पणजे फाटल्या 24 वरांनी 202.1 मिलीमीटर पावस पडलो। फाटल्या 50 वर्सांत पडिल्लो हो सगळ्यांत चड पावस। 12 जून 1999 ह्या वर्सा 366.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ली। 16 जून 1992 ह्या वर्सा 350.8 मिलीमीटर जाल्यार 15 जून 1996 ह्या वर्सा 342.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ली। राजधानी पणजे सयत पुराय गोंयभर बरोच पावस पडलो।
कांय कडेन झाडापेडां पडपाच्यो घडणूक घडल्यो। उटंगाराच्या पावसाक लागून रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवताले, ताका लागून येरादारी आडकून पडिल्ली। उसगांव तिस्क सरकाराची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या। रस्त्याची जाल्यार चाळण जावन पडल्या, ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। 2012, 2017 आनी 2022च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मंत्री विश्वजीत राणेन उसगांव तिस्क सर्कलाचें नूतनीकरण करता म्हूण आश्वासन दिलें, पूण अजून मेरेन कांय सर्कलाचें नूतनीकरण कित्याक जायना म्हूण थळाव्या पंचान प्रश्न उपरासला। जड वाहनांची येरादारी वाडिल्ल्यान सर्कलाची रुंदाय कमी करची म्हणून कितलीशींच निवेदनपत्रां केलीं, पूण हो विशय कोणूच काना मनार घेनात। देखून पंचान सरकाराचेर मंत्री विश्वजीत राणे आनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। उसगांवचे सर्कल हे उसगांवची दुर्दशा पळया। 2012 विश्वजीत राणे मॅनिफेस्टोन मेन्शन केले की ब्युटिफिकेशन करतलो म्हणून। 2017 सेम रिपीट केले, 22 सेम रिपीट केले, तरी ब्युटिफिकेशन पळया। हे ब्युटिफिकेशन हांगा उसगांव सर्कलाचे हो आतां बेळगांवच्यान येवपी रोड हांगा हेवी व्हेकल्स येता, हे सर्कलाची सायज मिनिमायज करा म्हणून हांवें कितली लेटरां केली PWD, प्रायोरिटी लेटरां लायली, पंचायतीची रेग्युलेशनां लायली, तरी स्थिती पळया ही हांगा कितें चलें। हे ब्युटिफिकेशन आमचें आतां उसगांवचें आमदाराचें लक्ष ना, मंत्र्याचें लक्ष ना, बेवारशी कशी उसगांव पंचायत सोडल्या। उसगांवचें तिस्क तर पळोवपाचें ना, मार्केट पळोवपाचें ना, आनी हे पळय हे पळोवपाक हांगा भुरगीं स्कुलाची वाट आसतना पडटा, स्कुटरी घेवन बायलो पडटात। म्हणून हांव फातर घालायचें, फातर खंय येवपेन पडलें, माती केवटेन पडली, परत फोंडकुलां जालीं। हे PWDचीं कामां चल्ल्यात आतां उसगांव। सरपंच जाल्यार सरपंच कितें करतलो, PWDचें काम म्हणटा तो। PWDक लेटरां केली, काल व्हिडिओ घालो आमी। आतां मिडियाक सांगपाचें कारण एटलिस्ट मिडिया तरी जाग हाडत म्हणून हे सरकाराक कळ्ळें म्हणून हांगा कशी दुर्दशा चल्ले ती। हांगा बायलो उदक भरतगीर कळना हांगा कोणाक फोंडकुलां पडल्या म्हणून। बायलांक स्कुटरी चलोवपाक त्रास जाता, दिसाक 1-2 पडिल्लीं आसतात हांगा, भुरगीं दनपारचीं धांवून वतात हांगा, हेवी व्हेकल्स चलतात हांगा, आनी ही ओरूय अशें आनी अंदूय अशें। आमदार खंय येता उसगांव, आमदाराक विचारा उसगांव केन्ना लास्ट आयिल्लो काय म्हणून, तो खंय हेमामालिनी हाडटा तो वाड पळय। पयलीं हे पळय, हे रस्त्या वयल्यान हेमामालिनी करतलो खंय तो, हे पयलीं लक्ष घाल न्ही। ब्युटिफिकेशन खंय अशें म्हणत जाल्यार तो CMाचेर तुकयता, आपणें फायल घाल्ली, पास जायना आनी कितें जायना। केन्ना करपाचें तें ब्युटिफिकेशन? फक्त मॅनिफेस्टोचेर 12चो मॅनिफेस्टो करा, 17चो काडा, 22चो करा, एकूच। रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां पुरोवपाचें काम कुडचडे मतदारसंघात भर पावसात चालू आसा। रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडल्यात। भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लेगीत सांगिल्लें, रस्त्याचेर एक फोंडकूल दिसचें ना जाल्यार उटंगाराच्या पावसात रस्त्याची अशी अवतिकाय पळोवन वाहनां चलोवपाक लेगीत आंगार कांटो येता। कुडचडे काकोडे सिवरेजीची पायपलायन घालपा खातीर खणून पुरयल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिसून आयल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान पयल्याच पावसान ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात आनी सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक अवस्थेंत आसा। देखून प्रशासनान हाची बेगोबेग दखल घेवन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या। हांव आसा काकोडे हांगा आनी हांगा हेच रस्त्यार सिवरेजीचें काम जाल्लें आनी काम जातकीर हे खंय तरी खड्डे जे जाल्ले सायडीच्यान ते खंय तरी कवर आनी माती घालून पुरयल्ले, तशेंच टाकी जी आसलेल्यो त्यो कवर घालून पॅक केल्ल्यो, दामोर घातलेलो
पूण आतां तुमी पळोवंक शकता तेजे कितें हाल जाला ते म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. ते एकदम ज्यो टाकी बांदलेल्यो त्यो खंय तरी पाजरता उदक भरोन आनी रस्त्यांनी जे जाग्यार खड्डे मारलेले थंय खंय तरी गोली पडपाक लागल्या आनी माती जी आसा ती कोसळत आसा. तशेंच बाकीची जे हो रस्तो एक सायड आसा ते पूर्णपणे सारकी एकदम डेंजरस जाल्ले आसता टू व्हिलरां खातीर, लोकां खातीर. खंय तरी लोकांचोय बी चलता पांय भितर वचूंक शकता. तशेंच एक सायड खराब जाल्ले कारणान जे लोक आसा टू व्हिलर स्पेशली ते दुसरे सायडीन वचपाक प्रिफर करतात. ते खातीर खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. ते खातीर प्रशासनान जाता तितले बेगीन हो रस्तो जो आसा तो खंय तरी रिपेर करचो. ते खड्डे आसा ते पुरोवचे, ना जाल्यार खंय तरी हांगा जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. आशवे मोर्जेच्या दाबोळकार वाड्यावयल्या रस्त्यार भुंयगत वीज केबलाचे काम पुराय करून दुरुस्त केल्लो रस्तो उटंगाराच्या पावसा उपरांत धोकादायक अवस्थेंत आसा. ह्या रस्त्याक लागून 2-3 जाणांचे अपघात जाले, मात तांकां चड दुखापत जावंक नाशिल्ल्यान ते धोक्यांत वाचले अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पंचायतीन उटंगाराच्या उदरगतीच्या नांवान केल्ले ह्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून आयज अशी परिस्थिती उप्रासल्या अशें म्हणीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फोग काडला. देखून थळावो आमदार जीत आरोलकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तुम्ही पळयलें आसतलें पावसाचें उदक दोंगरा सकयल येता, रस्त्याचेर सकयल व्हांवन वयता. आनी तुमी पळयलें आसतलें गटर बिटर कांय मारूं ना, देगेक सगळो रस्तो कबार जाला आनी लोक पडटात स्लीप जावन. ही सगळी आख्खी हेची रस्त्याची माती उसोन सगळी रस्त्यार येयल्यार लोक आयज टू व्हिलरीन वयता, 4 व्हिलरीचे सोडून घाल, तितून निसरट जावचे ना, पडचो ना. टू व्हिलरीन पडटले. काल 2 जाण पडले तिकडे. सरकाराक एक मागणी आसा म्हाजे कडेन, पंचायतीकूय आसा, तुमी हो गटर बांदून घेयात मरे तुमी. अरे तुमकां सगळी ऑर्डर येता, PWD मिनिस्टराक सांगता, ते मोर्चे मातशे पंचायतीक सांग. ते कांयच आयकनात. ते कितें विचारल्यार हेका आमदाराक विचार म्हणटा. म्हाका एक सांगा, आमदार एनओसी दिता, हाऊस नंबर आमदार दिता, घरा कोण बिल्डिंगा हॉटेलांनी बांदूंक तो आमदार वयता काय तुमी वयतात पंचायत? तुमी येयल्ल्या पाडीत जातात. आमदार कित्याक विचारा? आमदार म्हाका सांग, घरांनी भोंवता की तुका निवडून हाड म्हणून? तुमचें काम हें, तुमकां निवडून कित्याक हाडटा? हें करूंक जाय. म्हाका सांग, तो मनीस पडलेलो मेल्लो तो तुमकां पळोवंक बरो दिसता? तुमी कांयच करूंक मागना. तुमी बसल्यात कित्याक म्हणून बसल्यात? लोकांक दाखोवपाक की आमी बाबा बरो वर्रात आपूण हो म्हणून सरपंच आनी आपूण व्हडलो डेप्युटी म्हणून पंच म्हणून चिंता मरे तुमी मोर्चेचे. तुमी कांयच करिनात मरे. येल्ले गेले कंप्लेनी मोर्चेचे येतात. तुमकां सांगलेले लेटरां दिली पसून तुमी कानार घेयनात. बेगीन जाता तितले आमदारांनी हेचेर मातसो लक्ष मारचो, पंचायतीन आनी गोंयच्या मिनिस्टरान आनी पंचायत मिनिस्टरान. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.